देवा मुखार उभं राहूच्या आमचे मोठ्या बाबो कोणा बाबो नसताना फुग्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या बाबो नसताना फुग्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या Shivo Onutsuro Kashamka Jivi Kocha Aistevam Toloi Dolo Kashamka Jivi Kocha Aistevam Toloi Dolo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देव मनशा लागीं वेगवेगळे तरेन उलयता. खेरीत भाशेन आपल्या उतरांतल्यान संस्कारांनी आनी मिसा बेटेंतल्यान आमी ताचें आसणें अणभवता. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाच्या मोगाची चीट. जो कोण ही चीट वाचता आनी वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करता तो आपलो संबंद देवा लागीं, बाबा भयणा लागीं आनी सृश्टी लागीं गोट करता. बागेवोन जुजे वाजान आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान शुभ वर्तमान परगोटलें आनी दुसऱ्यांक देवा मोगाचो अणभव दिवन एकचार बांदलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय बागेवोन जुजे वाजान उतरान आनी कोरनेन जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटलें. ताचे भाशेन आमी देवा उतराचे गोवाय जावया. आमी देवाचें उतर वाचून आनी नियाळून ताच्या मोगान बरूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. ह्याच देवा उतरांतल्यान अणभवलोल्या मोगाक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान गोवाय दिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आणि मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन ह्या इंतेसावा खातीर मागतल्यो. फामिलीक बरी भलायकी आनी सगळीं बरेपणां फावो जाल्ल्या पासत देवाक दिन वाचता आनी मीस भेटयता. वेलफिया कारदोस. आमकां दर एकल्याक आमची खासगी इंतेसावां आसात. आमच्या घोराब्याच्यो गरजो आसात. आमचे प्रश्न आसात. आमचें दूख आसा. आमचे गरजो आसा तें सगळें देवाच्या हातांत घालुया. आपले खातीर मागून आमच्या लागीं मागलां तांचोय उगडास करून तांकांय देवाच्या हातांत घालुया. आनी आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वपोत विधार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मसगून ह्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपोत विधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन.
kaklut kur, sumia kaklut kur, sumia kaklut kur, sumia kaklut kur, Krista kaklut kur, Krista kaklut kur, Krista kaklut kur, Krista kaklut kur, sumia kaklut kur, sumia kaklut kur, sumia kaklut kur, sumia kaklut kur. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या या निखा आणि आमच्या गोंयच्या आस्कार्या संत जुसे वाजाची देखीन आणि मुनियारपणा वरवीं तुवें तुझे पवित्र सोबीक हसीच्या शिमा पर्यंत परजोळ आयली. तुझ्या चाकरान तुझें दैवीक उथोर परगोटले आणि सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोली. तुझे पोरजेचेर तुझी दयाळ दिस्ट तुवें घाली. आतांय तुझी दयाळ दिस तुझे पोरजेचेर आनी आमचेर घाल म्हूण आमी मागता. तुझे बोजोतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो साम्युएल एलीचे नोदरे काल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशां कडेन उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनाय चडशीं मेलो नासलीं. एक दीस एली आपले सदांचे स्वातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमीन भरमेलोले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी अजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्क पेट दवरलेली ते सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानान साम्युएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. ताणें जाप दिली, ओ पळय आसा. आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन प्रतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. साम्युएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कोलीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान साम्युएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें साम्युएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. म्हणटच साम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, साम्युएल, साम्युएल. साम्युएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा
तुजो सेवक आयकोता. साम्योल वाडून वेतना सोर्वेस्पोर ताचे सवें आसलो आनी सोर्वेस्पोर उलोयतालो तितली उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. हे पोरी साम्यल देवाचे प्रवादी म्हूण आख्खें इस्रायल दान तें बेर्शेबा पुर्यान ओळखूंक पावलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. बापा, हांव येतां तुजी कुशी करूंक येतां. सगळीं म्हणुया. बापा, हांव येतां तुजी कुशी करूंक येतां. आशून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक बसतल्या फितुऱ्यां बरोबर भोवना तो खरेंच बागी. जबाब. बापा, हांव येतां तुजी कुशी करूंक येतां. योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उदके केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब. बापा, हांव येतां तुजी कुशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजी स्मृतीचो हांव मोग करतां. जबाब. बापा, हांव येतां तुजी कुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब. बापा, हांव येतां तुजी कुशी करूंक हांव येतां. उद्गार. Sorvespora, 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 soy, soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy, soy. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करता. Sorvespora, 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 soy, soy, soy. Sorvespora, 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 soy, sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Marco Pormone in Gesù Cristace, शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी सुवावा सांगाती जेजू सामको सिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान आंतुनार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोकडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामूस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देवचार बसुल्ल्यांक ताचे सोरशी हाडली. ताच्या दारार नगरभर जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासाच्या खूब बोल्लीकारांक ताणें बोरीं केलीं. जायते देवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुर्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमाव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच तांणी म्हणलें,
सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, बागेवन जुजे वाजा भाशेन उतरांनी आनी कोर्णेन आमी शुभ वर्तमान परगोठूंक आनीक ह्या शुभ वर्तमानाक आमच्या उतरांनी आनी कोर्ण्यांनी आमी घोवाय दिवंक आयच्या दिसाचो विशय आमकां आपयता. देवाच्या उतराच्या बोळान आनी देवाच्या मोगान पडून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जायतीं आमची भावां भयणां देवाक आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय दितात. जायत्यांनी आदी जेजूक गोवाय दिली, देवाच्या मोगाची गोवाय दिली. गोडे आमच्या गोरच्यांनी पासून देवाचे उतर आयकून देवाची ओळख घेतली आनी आपल्याक मेळ्ळलो देवाचो मोग तांणी आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान सरभोंवती वांटलो. जायत्या जाणांक घोडये त्रास पडले, धुमाळोय सोंसचो पडलो. 1920 ह्या वर्सांनी मोगाच्या भावांनी भयणीनो, राशियेंत रशिया हांगासर स्टॅलिन हाची खबर घोडी आमी जायती जाण जाणात. हो राशियेचो फुडारी आसलो आनी तो राशियाचो फुडारी आसतना आमी जाणा कम्युनिस्ट तो देवाक ना म्हूण देवाचे उतर पासून वाचूंक देवाक बसूंक कोणाकूच दिनासलो. ताणें जायत्या क्रिस्ती लोकांक धरून बणकणीन घातले. ताणें लोकां लागीं आसलेले ते बायबल, ती पवित्र पुस्तकां काडून घेतली आनी ती एके सुवातेर जमा करून एके स्टोर रुमांत कशी दवरली. कोणाकूच ती व्हरूंक ती वाचूंक परवानगी नासली. हालींच्या वर्सांनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या स्टोर रुमांत इतले हजारांनी हे बायबल आसले, पवित्र पुस्तकां आसली, ती एके भाशेन काडूंक म्हूण ट्रक गेले, ट्रकांनी लोकूय गेलो आनी जो लोक थंयसर वेतालो ते काडूंक तांकां सरकार पयशे दितालो. तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, एक तोरणाटो हेरां बरोबर थंय गेल्लो आपल्याक पयशे मेळूंक जाय म्हूण. आनीक बायबल एक भाशेन एके सुवातेर साकून दुसरे वाटेन व्हरूंक दुसरे सुवातेर व्हरूंक आदार करत आसतना ताच्या हातांत एक पवित्र पुस्तक आसलें तें ताणें एक भाशेन उगडलें तेन्ना ताका पयलेच पेजीर बायबलाचे ताचे शेमायचो ग्रँडमादराचो ताचें नांव, तिचें नांव, तिची सई ताचेर मेळ्ळी. ओ भुरगो, ओ तोरणाटी मोगाच्या भाव भयणीनो, युनिवर्सिटींत शिकतालो, देवाचेर बाबार ताका नासलो, वाडेस कसो आसलो. ही वॉज अ हॉस्टायल पर्सन. दुसऱ्या लागीं झगडटालो. ओ तोरणाटो मोगाच्या भाव भयणीनो एग्नोस्टीक कसो.
जेन्ना ताच्या हातांत तें पवित्र पुस्तक पडलें आनी ह्या पवित्र पुस्तकाचेर ताणें आपल्या ग्रॅनीचें आपल्या शेमाईचें नांव पळयलें, तेची सई पळयली, तेन्ना मोगाच्या भाव भयणानो तो बायबल घेवन तो नाच जालो. ताका सोदूंक थोडे भोवंक लागले अरे तो नाच. तेन्ना तांकां मोगाच्या भाव भयणानो हो तरणाटो एक कोणशाक बसून आपल्या हातांत हें पवित्र पुस्तक घेवन रडटालो तो ताणी पळयलो. मोगाच्या बाबांनी भयणानो ताचे शेमायक जिणें आपल्या जिवितांतल्यान देवाच्या मोगाक साक्षी दिल्ली, जी आपलो भावार्थ के भाशेन सबै मासार दाखयताली तिकाय बोणकोण फावो जाल्ली, ती मरून गेल्ली, बोणकोणींत मरून गेल्ली. मोगाच्या भावांनी भयणानो हो तरणाटो के भाशेन सगळोच खाचाबूल जाता. इतली पवित्र पुस्तकां आसली, फकत एकूच पवित्र पुस्तक ताणें उगडलें आनी तें पवित्र पुस्तक ताची ग्रॅनीचें आसलें, ताची शेमाईचें आसलें. आपली शेमाई देवाच्या मोगान जियेली, आपली शेमाई भावार्थी आसली, आपली शेमाई कोण भाशेन भावार्थाक लागून गवाई आपल्या जिवितांतल्यान दिवंक पडली, हें तो नियाळटा आनी तो मोगाच्या भाव भयणानो के भाशेन भावार्थी जाता. आज मोगाच्या भाव भयणानो देव आमकां आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करूंक, देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा त्या देवाचो आमी अदीक आनी अदीक मोग करूंक, ह्या देवाक सोबता तसलें आमचें जिवीत आमी जिवंक आज आमकां उगडास करता, आमकां उलो करता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां आनी ह्या पयल्या वाचपान मोगाच्या भाव भयणानो सामुएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत ती उतरां आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यांत. त्या दिसांनी देव चडसो मनशा लागीं उलयल्लो म्हूण आयकूंक येनासलें, दर्शनाय मनशाक देव दितालो म्हूण आयकूंक येनासलें. कित्याक त्या आदीन देव मोगाच्या भाव भयणानो आपले पोरचे लागीं सोबार भासांनी उलयतालो, आपले उतर तांकां परगट करतालो, तांचे सवे आपलो मोग दाखोवन करतालो. ती पातकां धरून कडसरल्यान तेन्ना तांकां तो शिटकायतालो. पूण लोक देवाचे उतर भेऱ्या कानार घेतालो, देवाचे उतर पाळी नासलेलो. ह्या खातीर घडये देव आपले पोरचे लागीं उलोवंक सोदिनासलेलो. एकलो फादर अशें म्हणटालो, आपलो बापूयकय तांच्या घरांत आपल्या भुरग्यांक म्हणजे ह्या फादराच्या बाबा भयणांक तो वाडटा आसतना खंय जायते फावट अशें म्हणटालो, ह्या घरांत तूं सांग आनी तूं आयक, ह्या घरांत तूं सांग आनी तूं आयक, म्हणजे तूं कितें सांगता तें तूंच आयक. हे भाशेन घडये देवाकूय दिसलें, तूं सांग तूं आयक, तूं सांग तूं आयक. देवान आपले उतर आमी आयकूंक आनी आमच्या जिवितांत ते आमी पाळूंक आमकां आपयल्यांत. पूण जायते फावट मोगाचे भाव भयणो आमची गो तशी जाता, तूं सांग तूं आयक देवा, आमकां तें तूं सांगतात तें पडूंक ना. हेंच एली हो मुखेल यादनीक आसलो, ताची खबर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. त्या मंदिरांत सामुएल भुरगो आसलो. हो भुरगो कसो जल्मलो तो आमी जाणा, एकमिलार कशी जाल्ली, ताचे आवयन ताका देवाच्या मंदिरांत देवाची भक्ती करूंक हाडून दवरलेलो, एली सोशी यादनिका सोशी हाडून दवरलेलो.
देवाचे उतर मोगाचे भाव भयणीनो, देवान एलीक आनी एली वरवीं ताच्या पुता वरवीं दुसऱ्या मनशांक दिवंक देवाची येवजण आसलोली. पूण एलीचे दोग पूत ऑफनी आनी फेनियास जाणी देवाच्या उतरा पोरमोणे देवाची भक्ती करूंक जाय आसली, ते कितें करतात काय? ते देवाक जायते भाशेनी भक्ती करिनात. लोकांना हाडलेली दाणां तांणी पयलीं देवाक भेटोवंक जाय आसली आनी उपरांत तांतले थोडे आपल्याक धरूंक जाय आसले. पूण ते कितें करताले काय? ते यादनीक आसले पूण ते कितें करताले? ते लोक जी दाणां हाडटाले ते आपूण व्हरताले, बरें बरें आपूण व्हरून आपूण खाताले, आपूण मौजा करताले. हे यादनीक एलीचे पूत हे दोगूय ह्या मंदिराची सेवा करतल्या उस्तुऱ्यांकूय एक भाशेन तांचे आड पातकां आदारताले. ह्या खातीर देव मोगाच्या भाव भयणांनो रागार जालो तांचेर. आनी देवान सामुएलाक आपयलो. सामुएलाक 3 फावटी ताणें उलो मारलो. सामुएलान पयलो देवाक एक भाशेन आयकूंक नासलेलो, भुरगो तो, वाडटालो तो. जेन्ना ताका सामुएल सामुएल म्हणून हो आवाज आयकूंक येता तेन्ना तो एलीशी धांवता आनी एलीशी वचून म्हणटा, कित्याक म्हण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन ताका आपोवंक नासलेलो, ताका देव आपयतालो. ह्याच खातीर एली ताका म्हणटा, तूं परतून हो आवाज तुका उलो मारता जाल्यार अशें म्हण, उलय सायबा, तुजो चाकर आयकता. आनी अशेंच घडटा. आनी सुरवेस्पोर सामुएलाक लागीं उलयता आनी सामुएलाक एक गूट कोडीत करता. आपली वागणूक एली आनी ताच्या पुतांची, एलीची वागणूक कसली आसली? एली जाणा आसलोलो आपले पूत देवाचे उतर आयकनात, वायट जिवीत जियेतात. पूण एली तांकां निठाय हाडिनासलोलो, तांकां करेक्ट करिनासलोलो. ते करतात तें करूंक तांकां एके भाशेन सोंपेपणान दितालो. तो तांचेर निशेध मारिनासलोलो. सामुएल देवाचे उतर आयकून मोगाचे भाव भयणीनो, जेवण देवान ताका कितें सांगलेलें तें सामुएलाक तो एलीक कोडीत करता. तो एलीक कोडीत करता आनीक एलीच्या आनीक ताच्या पुतांच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो चुरचुऱ्याचें मरण येता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देवाचे उतर आमकां सोबार बासांनी पावता. हे देवाचे उतर मोगाचे भाव भयणीनो आमच्या आपोवण्या पोरमणे आमी जिवीत जियोंक आमकां सोबार बासांनी उस्कायता. हे देवाचे उतर मोगाचे भाव भयणीनो आमी जर तर वायट रस्त्यान चलता जाल्यार आमी सारक्या रस्त्यार येवंक आमकां सोबार बासांनी के भाशेन शिटकायता. आमची भुरगीं वायट रस्त्यार वेतात जाल्यार तांकां बऱ्या रस्त्यार हाडूंक आमकां देवाचे उतर मोगाच्या भावांनी भयण्यांनो आपयता. पूण जायते फावट आमची वागणूक देवाच्या उतरा सोवे एली सारकी जाता. आमची भुरगीं वायट रस्त्यान जेतात म्हूण आमी पळयता, पूण तांच्या वायटाचेर मोगाच्या भाव भयणांनो आमी निशेध मारिना. देवा तूं सांगता तें तूंच आयक. म्हज्या भुरग्यांक हांव तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंचो ना. मोगाच्या भावांनी भयण्यांनो, एलीन देवाचे उतर ताका पावलेलें तें आयकूंक ना. ताची बेपरवा केली, देवाक अपमान केलो. ताच्या पुतांनी देवाचे उतर आयकूंक ना, देवाच्या उतराची बेपरवा केली. पूण सामुएलान कितें केलें? देवाचे उतर ताका
मेळटालें तें एक एक उतर ताणें बरे भाशेन सांबाळलें अशें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. त्या उतरा प्रमाणे तो जियेलो. तो मोगाच्या भाव भयणो इस्रायल पोरचेचो व्हड फुडारी जालो. आशिर्वादीक ताणें आपलें जिवीत केलें. देवाच्या उतराक ताणें गोवाही दिली. आमचो मोगाच्या भाव भयणो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळ्ळलो आमचो सुमी जेजू कितें करता, ताच्या आख्खें जिवीत आख्खा दिसा कितें घडलें तें आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां. जेजू देवस्थानांत प्रवचन करतालो. देवस्थानांत ताणें एका मनशा वेलो देवचार काडलेलो आनी देवस्थानांतलो तो उपरांत मोगाच्या भाव भयणो भायर सरता आनी कितलें हॅक्टीक ताचें जिवीत, कितलें बिजी ताचें जिवीत. तो सिमांव पेद्रूच्या घरा वेता. थंयसर सिमांव पेद्रूची सासू जोरान भाजताली ती तो पळयता. तिचेर हात दवरता, जोर तिचो काडून उडयता. जेजू तिका बरी करता. इतली बरी करता की ती सारकीच बरी जावन तांचो पोरामूस करूंक लागता. त्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो एंटीबायोटिक्स बी तसली वखदां नासलीं. कितलो जोर तिका आयलो तो आमी नकळो. पूण जेजूच्या करण्यांतल्यान जेजू दाखोवन करूंक सोदता की आपूण जेन्ना आपल्याचेर पात येतेल्यांक हात लायता तांकां सारकोच बरो करता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो जेजूचे आमी येवया, भावार्थान येवया, ताच्या उतराचेर भावार्थ धरून येवया. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां दिता ती आत्मीक आनी कुडीची पेखवणी आमी घेवया. त्या उपरांत आमी कितें जालें तें जाणां. जायत्या लोकांक जेजूची हाडलो. जेजू थंयसर सिमांव पेद्रूगेर आसा म्हूण खबर सगळ्याक जाली. जायतो लोक मोगाच्या भाव भयणीनो आपले पिडेन भाव भयणांक घरच्यांक इश्टमित्रांक घेवन आयलो. सुर्या पडलेलो. त्या सुर्या पडच्या आदीं कांयच करूंक जायनासलें कित्याक तो सोनवार आसलो, साबात आसलो. मागीर कितें घडटा काय, जेजू सुर्या पडल्या उपरांत जो लोक ताचे सरची आयलोलो त्या लोकांक देवाचें उतर बोर घडटा आनी सगल्यांक तो बरी करून परतून धाडटा. कितलो वेळ जेजूक जालोलो तो आमी नकळो. त्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो एकटोच वचून देवा लागीं उलोयता, बापा लागीं उलोयता, मागणी करता. आनी मागणी करता आसतना शीस ताका मेळूंक येतात तेन्ना शीस ताका सांगतात लोक तुका रावता. देवाचें उतर आयकूंक लोक रावतालो, लोक देवाच्या उतराक थानयलोलो. पूण जेजू ताका कितें सांगता, हांवें दुसरे कडेन वचून देवाचें उतर परगट करूंक जाय. देवाचें राज दुसरे कडेनूय आमी विस्तारूंक जाय. देवाच्या आत्म्या प्रमाणे तो दुसरे सुवातेर वेता, देवाचें उतर परगटूंक वेता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो देवाच्या मोगाची चीट देवाचें उतर म्हूण आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां. खरेपणी ही देवाच्या मोगाची चीट आमकां कोणी ह्या संवसारांत कोणाच्यो चिठी येनात जायत. मोगाची चिटी सोड, पूण मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर जावन आसा आमकां एक देवाच्या मोगाची चीट. देवान मोगानूच आमचे खातीर दवरलेली चीट. जो तर आमी देवाचो मोग करता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची चीट आमी मोगान वाचतले. हांव देवाचे चिडीन जें कितें मोगानूच देवान आमचे खातीर बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जातलें. आनी देवाचो मोग आमी खरेपणी करता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो बागयोंत जुजे वाजा भाशेन आमचें जिवीत आमी करतले. हांव जो जेजू आमकां मेळ्ळा, जे देवाक आमी भेटल्या, जे देवाचो आमी मोग करता, जे देवाचे आमी मोगान पडल्या, ताची बरी खबर, ताचें शुभ वर्तमान आमी दुसऱ्यांकूय वांटले. कित्याक जें कितें बरें आसा तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंकूच जाय. जें कितें आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. जें कितें आमच्या जिवितांत जिवीत दिता, आमचें जिवीत एके भाशेन रोसाळ करता, पोरसोळीत करता, तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. आनी देवाच्या उतरांतल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां सोडवण भासायता ती आमी दुसऱ्या मनशांकूय पावोवंक जाय. आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या
पवित्र मंदिरांत हे पवित्र सुवातीर विधवां खातीर अनाथ भुरग्यां खातीर आमी गरिबां खातीर आमी मायग्रंट्स आमची भुरगीं भावां भयणां आसात तांचे खातीर आनी आमचे संस्कृताये खातीरूय मोगाच्या भाव भयणांनी मागता. जर आमकां देवाचो मोग आसा जर तर आमी पवित्र पुस्तक वाचता जाल्यार मोगाच्या भावां भयण्यांनो जें कितें आमी सत मानता तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. वी हॅव टू डेमॉन्स्ट्रेट इट थ्रू आवर एक्शन्स. वी हॅव टू डेमॉन्स्ट्रेट इट थ्रू आवर एक्शन्स. म्हणजे कितें काय देव कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याचो की भाशेन आकार करता. God forms each and every one of us. God forms in our mother's womb each and every child. मोगाच्या भाव भयणो देवाचे आकारणी करतलो देव आमकां म्हणटा प्रोटेक्ट दिस चायल्ड. तो गरीब भुरगो म्हणजे ताका कांयच आवयच्या कुसव्यांत ताका कांयच के भाशेन रायट्स नात कशें लोक समजता. म्हजो भुरगो तो म्हजें भुरगें तें आवयच्या कुसव्यान आसा. प्रोटेक्ट द चायल्ड. ते प्रोटेक्ट करूंक दुसऱ्यांक आदार दियात. तांचे आड वचूं नाकात. भुरगीं आसात ऑर्फन्स आसात गरीब आसात तांचे सगळे मोगाचे भाव भयण मोग दाखोवंक तांकां पावंक देवाची उतोरां आमकां उगडास करता. आज आमचे मदें कितलीं पोरकी भावां भयणां आसात तांचे मदें जायतीं मोगाचे भाव भयणींनो सारकीं लाचार जालेलीं आसात. ह्या पोरक्या मनशांक जायते पावट आमी अपमान करता तांची किकोंत करता. तांकां मोगाच्या भाव भयणींनो वायट उतरांनी आमी पाचारता. वी ऑफेंड देम. तांकांय भावनां आसात. तांकां दुखता. They have feelings. They feel sad. मनशा आपल्याक मनीसपणाचो दर्जो दिनात आपल्याक मान दिनात आपल्याक अपमान करता देखून तांकांय दुखता. तांचे सगळे मोगाचे भाव भयणींनो दोयाळाय दाखोवया. देव आमकां आपल्या पुस्तकांत अशें म्हणटा पवित्र पुस्तकांत अशें म्हणटा आय लव द मायग्रंट्स यू हॅव टू लव देम. हो एक जावन आसा मोगाचे भाव भयणींनो कमांडमेंट आमकां देवाची आज्ञा आमकां. हांव तांचो मोग करता तुमी ताचो मोग करात. देवाचे उतर मोगाचे भाव भयणो आयज आमकां हो संदेश दिता. देवाचे उतर मोगाचे भाव भयणो आमचे मदें गरीब जे कोण विधवा आसात तांचे सवे आमी उदारपण दाखोवंक तांच्या गरजांनी पावंक उदीक करून जी जाणटी जालेली आसात घरांनी एकटी रावतात कोणाचोच आदार नासून रावतात तांचे सवे ह्या विधवा सवे आमी दोयाळ जावंक मोगाचे भाव भयणींनो देवाचे उतर आमकां उगडास करता. Let us translate the word that God addresses to us, that God speaks to us through our actions. मोगाचे भाव भयणींनो देवाचे उतर आमच्या करण्यांतल्यान आमी के भाशेन आंग दिवन दुसऱ्यांक ताचो फळ दिवंक वावरुया. बागेवन जुवे वाजान अशें केलें जुवे वाजा भाशेन आमी अशें करुया. ही कृपा देवाचे आशिर्वाद आमकां सगल्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. मोगाळ भावां भयण्यांनो सगळीं उबी रावया आनी देवाचे उतर आमी आयकलां त्याच उतराच्या भावार्थान आमची थोडीशी मागणी दोनया देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या ओत्मीक कवल्यांनी आपल्या जिवितांत शुभ वर्तमानाक पयलो वयलो जागो दिवन मुनियारपणांत त्याच शुभ वर्तमानाची स्फूर्ती घेवंक आपुणूच पयले क्रिस्ताचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची खाकलूत कर. आमचे राजकारभार चलयत्यांनी शुभ वर्तमानाचे तत्वा प्रमाणे आपली जबाबदारी पालोवन देवाचे खुशे प्रमाणे
पोजेचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आई, आमची खाकलूत कर. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर भावार्थान मानून घेवंक त्या प्रमाणे जिवंक दिसाच्या दिसा देवाची खुशी आमी करूंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आई, आमची खाकलूत कर. जिवितांत कोश्ट, त्रास, निराशीपण, पिडा येता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ देवाचेर दवरूंक आनी भावार्थान देवाचें उतर वाचून आनी तें नियाळूंक देवाची खुशी जिवितांत आमी वळखूंक आनी भावार्थान जिविताच्या कोश्टांक फुडो करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आई, आमची खाकलूत कर. आयज खेरीत भाशेन आमचे डिओसेजीच्या सोमेस्त विद्वां पासत, अनाथां पासत, जाणटे वावराडे पासत आनी गोंयचे संस्कृती पासत वावुरतेल्यांक आयज मिसा भेटेंत वांटो घेतल्या सियोले आनी पणजे वावरादांतल्या भावा भयण्या पासत मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आई, आमची खाकलूत कर. मोगाळ बापा, खालदेखाईन तुझे मुखार आमी दवरलेली मागणी तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या काडचणी आमची खासगी देसांव आसात, आमचे गरजो आसात, तांचेरूय तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. ही आमी मागणी करता बापा तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. देवा उतर आमी घेतला. Sebab tilah, sebab sapi, cerita so, bukan kili, itu niso, apa tujuh, utur mata, bukan tukar, cerita waktu. Utur mata, menggantukan cirit waktu. हे मोचे आणि तुमचे बलिदान सर्वपोत विधार देवा बापाक मानता तसले जाल्यार प्रो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी भयणीक आमच्या नांव ह्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. बो मोगाळ बापा, संत जुसे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून
आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता. Sar vogliat tuja voivova usurgitu casuisoi sorves poracinavi etata casui usurgitu casuisoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porcotuyam Jesu ami undo kata ani kalsi le pieta
इतले पावटी तू वैभवानेसो आम्ही तुझे पोरण भरगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची आमी सांद वांडो घेतल्या तुज्या पुतान धुवांची दया कर म्हूण आमी मागता सगळ्या आमच्या गोरच्यांची दया कर अंकवार मारये देवाचे माई सांगती तिच्या पोथी भाग्यवंत सुसेफास भाग्यवंत दोरम दुतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. बाप आमचो मोग करता ह्या बापान आमच्या मोगा खातीर आपल्या पुताक आमचे खातीर मनीस जावन जियोवंक ह्या संवसारान धाडलो ह्या बापाच्या पुतान जेसून आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आमचे खातीर खुर्सार मरून आमकां आपल्या बापाची मोगाची भुरगीं करून घेतली पवित्र आमकां केली सुर्गीचे हेरदेरी आमकां केली ह्याच बापान आमकां दिल्ल्या आपल्या मोगाच्या उतरांतल्यान ह्या देवाचें आमचें जिवीत आमचें करूंक आनी हेंच जिवीत आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां मागुया आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवूं तुजे खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें पर म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तूं जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी
संवसाराचें पाप काडटली देवाची शेळी आमचो मोग करतली आमच्या मोगा खातीर आपल्याच जिवाचें समर्पण केल्ली खुर्सार मेलेली पूण मेलेल्यांतली पुनरुज्जीवन जावन सासणांच्या सासणांक जिवी आसा ती देवाची शेळी आमी सासणांच्या सासणांक ताचे बरोबर जिवी आसूंक आपली कूड आनी रगत आमकां वांटा ती आपलें जिवे उतर आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक आमकां उस्कायता ती तेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सुमी आत्मेन म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जगाच्या उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवूंक फुडें सरतना गीत गावुया म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या
प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, संत जुझेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. बोसत संतवारीच्या रितुराच्या नांवान आमी किरीत भाशेन दिदवासता आमचे मोदें येवन आयच्या आमच्या किरीत यादनिकान डोनाथो रॉड्रिगीस रायतूरचे सिमनारीचो रेतूर तो ताणें आपल्या कामान बुडलोलो आसतना लेगून आमचे मोदेगांत येवन देवाचो संदेश देवाच्या उतराची मोडणी आमकां भेट केली आनी मिसाची भेट भेटयल्या पासत ताका आमी दिदवासता. कांय कळोवण्यो ह्या जाग्या विशीं आनी कांय कळोवण्यो ह्याच्या किरीत समारंभणी आनी फुडल्या जातल्या समारंभण्या विशीं. नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसाये परी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 हे रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन सांजे 4 वाजता हेय मीस रोमारीचे मीस. 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन जातली. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केलोलो आसा ताची नोंद तुमी घेवची. 14 सकाळीं आमची मिसां आयतारा दीस 5, 6:15 आनी 7:30. त्या उपरांत आमची मिसां सदांचे भाशेन जातली. किरीत भाशेन 14 9:15 मीस जाल्या उपरांत हो त्या मिसाक किरीत जाणट्या आनी पिडेवंतां पासत आमी मागता. आमच्या जाणट्यांक आनी दुयेंतींक आमी खेरीत तेल आमी लायतले म्हणटकूच तांकां बेगीनच तुमी हाडून फुडली बसका तांकां तुमी भरची. मीस सोंपल्या उपरांत कॅन्टीन आसा थंय आमकां पेज कांजी आमकां मेळटली उगडास करून साद्या चालत्या जिविताचो भाग्यवन जुझेवासाचो ताचो उगडास करून. 14 आयतारा दीस हिंदी भाशेन मीस जातलें 11:15 वाजता. दोबाजीक परबे दिसा 16 आमची मिसांची बांदावळ हे परी सकाळीं 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस भेटोवंक आमच्या मोदकांत 5 बिशप आसतले. मिसाची भेट भेटोवंक मेन सेलेब्रंट आसतलो बिशप थियोदोर मास्कारेन, आमचो कार्दियल बिशप आनी आनीक 3 बिशप आसतले. त्या उपरांत भाग्यवन जुझेवासाचे ऑरातोरीच्या कुडान मीस जातलें दनपारचे 12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन हांगासर मीस आनी 5:30 मीस इंग्लीश भाशेन हांगाच आसतली. ह्या जाग्या विशीं कांय सवलती. हो दीस आमी नोवेनाक येता तो ओर हे फुडले दीस आमी कुमसार जावपाक फुडें सरूंक जाय. आमी केरीत पाद्री मार्कार केल्ले आसात कुमसारा पासत कुमसार तुमी जावचें जिवीत आमचें न्हू सरचें. तेच भाशेन मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक आमकां जाता. देणगी डोनेशन जावं नोवेनाच्या दिसांनी हो फेस्ताच्या आदाराक परबेक तुमी डोनेशन दिवपाक जाता. आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेळटात. भाग्यवन जुझेवासाचो वर्सावळीचो कॅलेंडर जो तुमी खोशे मनान घेतात तो आमकां मेळटा विक्रेक. तेच भाशेन मागण्याचो जेलो हेंय पुस्तक आमकां हांगासर आनी सांतवारेनूय आमकां मेळटा. फर्स्ट एड सेल हाची गरज आसा जाल्यार ताचो आदार आमी घेवचो. तशेंच पिवपाक उदक टॉयलेट्स फेरी हे आमकां आमचे फायद्याक आसा. तेच भाशेन सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन आमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत भाग्यवन जुझेवासाची सांतवार सांकवाडे लोकांक उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 वाजो पर्यंत. फाल्यांच्या दिसाक फुडल्या दिसांनी कोणूय सुरवातेची उतरां वाचपां भावार्थाचे मागणी करूंक सोदतात तांणी आदी फुडेंच आदल्या दिसा मिसांनी साक्रिस्तीन येवन सिस्तेरींक मेळचें. तुमच्या वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त कोणाकूय कोणाची मेळ्ळी जाल्यार आमकां गमोवचें.
युट्यूबाचेर सगळीं मिसां आमकां ही पळोवंक मेवतात. पूण केरीत भाशेन 9:15 आनी 4 वाजता CCR TV लायव्ह आमकां पळोवंक दिता. आमचे व्हॉलंटियर्स आमकां सांगतात आनी सुचयतात ते तांचें आमी आयकुनचें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्याच नांवान देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार. आतां आमी भाग्यवन सुसेवाजाचे नोवेनाचे मागणे कोत्तेले. उपकार करून तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाला बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओशापांनी तुज्या उतरांचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुजे सेवका भाग्यवन सुसेवाजान पवित्र आत्म्याचे सुरतेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्ये जिवीत बऱ्यो कोन्यो केल्यो. आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांग म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावन गोरसां खातीर मागचें. हे आमी मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गीत गायन करुया. जुजेवाजा आमच्या भावा.